शेनवारा फातोडेर जीएमसीच्या ह्या बिल्डिंगे वेल्यान उडी मारून एका दुयेंतीन जीव दिलो. मूळ मडकयचो आनी सद्याक वाळपय ठाण्यात रावपी 68 वर्सांच्या रामचंद्र चंद्रू नायकाक न्यूरोलॉजीच्या वॉर्ड नंबर 139त ॲडमिट केल्लो. दुसऱ्या मजल्याच्या बाल्कनींतल्यान ताणें उडी मारली. तकलेक मार बशिल्ल्यान तो सोंपलो. म्हटलं तर आमकां थंय मामीन आमकां सांगलें कितें पप्पान अशें केलें म्हणून आपली जी उडी मारली म्हणून सांगलें. कितल्या फ्लोरा वयल्यान? सेकंड फ्लोर. सेकंड. कितल्यांक सुमारची खबर ही? 6:30 सकाळची. सकाळची 7. केन्ना हाडिल्लो पेशंट तुमी? पेशंट हाडल्यार ते 6 तारखेक हाडला. 6 तारीख हाडिल्लो. आनी चॅकअपाक ताका ते 4 नंबर ओपीडी घापयल्ली. 4 नंबर ते ओपीडी येयल्लेले तेन्ना सकाळी कॅज्युटीन ते हितून ओपीडी व्हरता तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की ताका आयज हितून व्हर कॅज्युटीन व्हरा म्हणून. कॅज्युटीसून बरोवन दिलें की वॉर्डान 139 एडमीट. मागीर इन्सिडंट जातकीर कोण हाडले? पुलीस हाडले पळय ते सकयल मागीर पुलीस येयल्ले. आगा साहेब. हय. आनी मागीर बॉडी बीन येयली. बॉडी मागीर ते तेंच्यांनी ते हितून झाडांनी पडलेले ते मागीर ते सर्वंट आहा तेंच्यांनी कट करून झाडां कट करून तेंच्यांनी मागीर भायर काडले. घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत आक्षेप पुलिसांनी पंचनामो करून बॉडी पोस्टमॉर्टमाक दिली. आरोग्य मंत्र्यान प्रकरणाची दखल घेवन डीनाक चौकशेचे आदेश दिल्यात. Asked the Dean Goa Medical College to go and check immediately regarding the suicide case at Goa Medical College. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.